सोडून येता एकएकाक पावत्या सोगल्या पापाची माफी आका जेसुये बेगीन तुझी वाट पळोवन पासा जेसुये बेगीन तुझी वाट पळोवन पासा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सगळ्या लुकस फॅमिलीच्या ओतम्या पासत. आनी दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एलन कुलासो हाच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत दवरुया नेटी डिसुजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आयज जिल्ला पंचायतीच्या इलेक्शनाचो रिजल्ट तो रिजल्ट बरे भाशेन येवपाक आनी बरे ते मनीस आमकां फावो जावपाक आनी सगल्यो पार्ट्यो ज्यो आसात तांणी हो निकाळ बरे भाशेन मानून घेवपाकूय तांकां सगल्यांक कृपा मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. बो करून जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. आपाचे आनी बुदाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोवे आसूं. सामुएल एक भुरगो आन्नाक जल्मलो. जायतो काळ भुरगें नासलें ताका. खिणें भोगतालें आनी देवा लागीं मागलें ताणें आनी ताका भुरगो दिलो. आनी आंगवण केली ताणें भुरगो दीत जाल्यार हांव देव तेंपलांत पेटयतली. ताका देवाची चाकरी करून दी. आनी ताका दूड तोडलें तेन्ना व्हरोन देव तेंपलांत पेटयलो. आनी हो निमणो फुडारी एक ब्रिज पूल फुडाऱ्या मदें आनी पातशां मदें. मागीर फुडारी ना जाले पातशाय. तर व्हडलें काम ताणें केलें. देवाचें काम ताणें केलें. पयलें पातशाक ताणें मागलो आनी देवान सांगलें ते भाशेन ताणें केलें. तर ह्यो स्टोऱ्यो जाका भुरगें नासलें भुरगीं दिलीं पूण भुरग्यांक कितें भाशेन संवसारांत काम दिवन धाडलें. आमकां सगल्यांक देवान काम दिवन धाडल्यात. जण एकल्याचें आमी हें काम करपाक देणें मिसांत आमकां मागुया. आनी मिसान आमकां फोव तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यांत पातके म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तळान उच्चारून वायट दारून बरें चडून कांय केल्यात. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. सदभाग्यो सदांच कुवा मरीक सगळ्या देवतांनी भोगताक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रद्या लागीं विकोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुमिया काकूट कोर. प्रार्थुया.
कोणवाड्या बापा मरणाक सांपडल्या मनशा कुळाक पळोवन ताची सरवण करचे खातीर एकलेच पुताक संवसारांत धाडूंक तुवें येवजिलें. आमचे मनशा सैम ताणें घेतलें म्हूण कालते काळजां आमी वळखता. तरी आमचे सरवणराचो सांगात जोडूंक आमकां फाव करूंक मागता. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याची एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. सामुएलाचें दूत तोडल्या उपरांत आनान आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो, एक मापभर पीठ आनी बाटली भर दाकार रस घेवन ताका शिलो म्हणलेल्या गांवांत सोरेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो. भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो. तांणी पाडकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलिशीं व्हेलो. तिणें म्हणलें, सायबा, सोरेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगता. हांव मागताली तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सोरेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचें सगळें जिवीत हांव आतां सोरेस्पराक भेटयता. ताका सोरेस्पराचेच आदी करता आनी ताका सोरेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा सवें मुरगोटा काळीज म्हजें. परतून म्हणयात, सर्वेस्परा सवें मुरगोटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसता. जबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोटा काळीज म्हजें. बोलिश्टांचें दोणू मोडलें, पूण अशोक्तांचें बळ वाडलें. पोटभर जेवताली ती दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मरताली ती आनीक वावराक वचनात. वाचती बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पूर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोंडान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पूर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोरनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोटा काळीज म्हजें. गरिबांक तो धुळींतली उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसण तांकां नेमून दिता. जबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोटा काळीज म्हजें. उद्गार. वर्सांचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचे बुन्यादीचो फातर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मारेन म्हळें म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हजे तारका सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोन्नीचे ताणें दीस घाली आनी आतांच्या सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केली ताणें. सर बोलिस्तो
पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याचेर सक्ती दाखयता, काळजान घर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवीदारांक तो सदरावयले शेवटिता, कालते मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपली काकुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक आब्राहामाक आनी ताचे संस्थीक निते काळी केल्ली बासाणी पावली ताणें विस्वासपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमी हें पयलें पुस्तक सामुएलाचें आयकलां. 2 पुस्तकां ताजीं, पयलें पुस्तक आनी दुसरें पुस्तक. सामुएल कोण? आनाचो पुत. आनाच्या घोवाक आनी एक बायल आसली. नांव कितें तिजें? तिजें नांव कितें? पेनिना. तिजें नांव पेनिना. तें नासूंक जाताली पेनिना. वर्सांच्या वर्साक ती देव मंदिरांत वयताली सिलो आपणाची भेटवणी करपाक. आनी गेल्ले फावटी ही पेनिना म्हणटा ती ताका आना केणटाली, तुका भुरगें ना. पोरबी गेल्ली लॉस जावन कशी येताली, उणेपण भोगून येताली. रडटाली जायती येवन रडटाली. गेल्ले फावटी ताका केणटालें पेनिना म्हणटा तें. ताका भुरगें आहलें. आनी एका दिसा तिणें चिंतलें, हांव देव मंदिरांत वयतलीं आनी मागणें करतलीं. आनी मागणें करता आसतना ओंठ हालतात, पूण उतरां कितें म्हणटा तें कांय आयकूंक येना. आनी एली म्हणटा तो यादनीक थंयसर आसलो. तो पळयता तिका ओंठ हालतात ते, कांय उतर आयकूंक येना. आनी म्हणटा तूं सोरो पिवन येयल्या कितें? तूं सोरो पिवन येयल्याय? आनी ती म्हणटा, हांव सोरो पिवूंक ना. हांव एक बायल, व्हडले कोंतीक सांपडली बायल. हांव देवाशी मागूंक आयलां म्हाका भुरगें दी म्हणून. भुरगें ना म्हाका, भुरगें दी म्हणून मागूंक आयलां. आनी तेन्ना एली म्हणटा माग. आनी मागणें कोत्तोस पवित्र पुस्तक म्हणटा एक उतर घालता थंयसर, केन्नाच दुखी जावंक ना, सदांच खुशाल. मागणें कोत्तोस सदांच खुशाल. हो मागण्यान ताका पावर दिलो भयणान बांद. मागणें इतलो आमचे पावर आहा, पदवी आहा, दुखी आहा तो खुशाल करपाक. आनी म्हणटा केन्नाच दुखी जावंक ना. आनी तिणें एक आंगवण केली, म्हाका भुरगो दी जाल्यार हांव देव तेंपलाचे कामाक भेटयतली. आनी भुरगो जल्मलो तिका. आनी भुरगो जल्मतूच खुशाल जाली ती. जा बापाय म्हणला, सरेस्वरासपे मुरगोटा काळीज म्हजें हें गीत आनान गायलां. आनान आपणा भुरगो जल्मतूच हें गीत ताणें घडलें आनान. हे गिताचेर आमी आतां वांजेल वाचला तो सायबिणीचो. सायबिणीन आपणाचें गीत घडलें. हे गिताचेर सायबिणीन आपणाचें गीत घडलें. म्हजो आत्मो सरेस्परा वाकाणटा. ओरिजिनल सण जावन आसा आनाचें. हांवें म्हणलां सरेस्वर मुरगोटा काळीज म्हजो जा बापाय म्हणला, सरेस्वे मुरगोटा काळीज म्हजें, म्हजें देवा सवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मनाची हांव परवा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां. हें तिणें घडलें. आनीक ताचें दूद तोडटूच ताका व्हरोन देव तेंपलांत भेटयलो. सामुएलाक व्हरोन देव तेंपलांत भेटयलो. आनी जंय थंयसर देवाचें आसणें आहल्यान थंयसर तो न्हिदतालो रातचो. एली दुसरे कडेन न्हिदतालो यादनीक. आनी जाप जाली, सामुएल सामुएल. न्हिदलो कडेन जाप जाली. तो एलीशी गेलो, कितें आपयलां तुवें म्हाका? हांवें आपोवंक ना तुका, हांवें आपोवंक ना.
परतून असो न्हिदलो न्हिदतोच परतून जाप जाली सामेल सामेल हांवें म्हटलो एलिशीं गेलो कित्याक आपयलो ती म्हाका ना हांवें तुका आपोवंक ना तिसरे फावटी न्हिदूंक गेलो तेन्ना जालें सामेल सामेल परतून एलिशीं गेलो आनी तेन्ना एली गमलें देव आपयता म्हण ताका आनी ताका सांगलें परतून जाय जाल्यार उलय सुमया तुजो चाकर तुका आयकता उलय सुमया तुजो चाकर तुका आयकता आनी तिसरे चवथे पाट जातूच भिडांत बांदू ताणें उतरां म्हणलीं उलय सुमया तुजो चाकर तुका आयकता हांवें म्हणटूच सामेलाक ध्यान निमणो फुडारी आमी जाणां जोसुआ मोतूच फुडारी आयले फुडारी इंग्लीश भाशेन आमकां जजीस मेळटा फुडारी फुडाऱ्याचें वाचप आनी निमणो फुडारी सामेल जेन्ना जाणटो जालो तेन्ना परजीन सामेला लागीं मागलें तूं आतां जाणटो जाला तूं आतां आनी फुडारी आमकां दिनाका आमकां पातशाय दी दुसरे कडेन पातशाय आहा ते भाशेन आमकां पातशाय दी आनी सामेल देवा लागीं विचारलें बरो कांयच करिनासलो देवा लागीं विचारलें कितें करचें सायबा दी ताका पातशाय दी आनी साऊल पातशाय जालो आनी साऊल पातशाय जातूच देव सांगता तें साऊल करिनासलो तेन्ना देवान सामेलाक सांगलें वच आनी जेसेच्या एका पुताक माग पातशायक वचून ताका आसूं दी पातशाय जाल्यार आसूं दी पूण दुसरो आनी पातशाय माग एनॉयंट आनी वचून दाविदाक मागलो ताणें दावीद पातशायाक मागलो तर हें काम जालें सामेलाचें व्हडलें काम जाका वस्तरी भुरगो नासलें भुरगो दिलो आनी तें ताका व्हडलें काम दिलें आनी तींच उतरां आयज सायब माय जेन्ना एलिझाबेथीक भेट करूंक वेता तींच ताच्या गिताचेर आपणाचें गीत उरगटा म्हजो आत्मो सोरेस्प्रा वाकाणटा त्या म्हज्या तारका सवे म्हजो जीव मुरगोडटा हाका म्हणटा आमी इंग्लिजीन रेवोल्युशनरी सॉंग तर कितें दिसता पट आमकां आपले ल्हानवीक चाकोन्नीचेर ताणें दीस घाल्ली ल्हानवीक जितलो मनीस ल्हानवीक जाता देव ताचेर दीस घालता हें पयलें ते गितांत सांगता ती ल्हानवीक चाकोन्नीचेर दीस घाल्ली उपरांत म्हणटा बोलिश्ट पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कुतेल्यां पावता पिणिकेचे पिणीक ताची दोया आपल्या बावल्याचे सोक्ती दाखयता काळजान गोर दोतोल्यांक दुस्पट आयता काळजान गोर दोतोल्यांक दुस्पट आयता म्हणून गोर म्हणटा तें देवाक मानना भिणांत बांदू उपरांत पदवेदारांक सदरावेले शेवटिता कालत्या मनशांक वचपारता पदवेदारांक शेवटिले जायते जाणांक शेवटिले ल्हान मनशांक उरी काडले भिणांत बांदू भुकेल्ल्यांक बरे बरे देण्यांनी भरता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी धाडटा गिरेस्तां जे गिरेस्त दुसऱ्यांक पडनात गिरेस्त दुबड्यांक पडनात गिरेस्त काय आपणाची समजता तांकां भुकेल्ल्यांक बरे बऱ्यांनी भरले गिरेस्तां रिक्या हातांनी परत धाडले आपले काकूचदां उगडास धरलो आनी इज्रायल आपल्या चाकराक शरणां घेतलो अशें आमचे पुर्वजांक आब्राम ताचे संस्थीक नित्या काळें केल्ली बासाळी पावली ताणें विस्वासपणी पाळली आब्रामाक दिल्लें उतर सारकें पाळोन आयलें मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावले आनी मागीर आपल्या घरा परतली त्यो व्हडल्यो व्हडल्यो अजापां ध्यान केलीं ह्या वस्तुऱ्यां सवें तांकां भुरगें दिलें आनी भुरगे व्हडले मनीस जाले संवसारांत Betoning Git Gavia, C20, page number 36.
Sisterosrata kadın vasta. Bendilam saçar varam deladam kanjibita kodolum. Sisterosrata kadın vasta. Bendilam saçar varam katmik piyantı yatalem. मुझे भाव बंधु मुझे तुमचे बलिदान सौर पदवीदार द्या पाक मानता जामण मागूया हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र विचारावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या कोनवाड्या बापा तुजेर पातयेवनी देणे आमी तुका समर्पूंक जे वेदी भोंवतळे मेकटें जाल्या हे पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर. अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावन दी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सदैव आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासिया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासतांचे देवा सर कडेन आनी सत्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवास संक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळे प्रवाद आनी पुरगुटले उतरावरते मोगान आंकवा मरे ताका सांबाळलो जिवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावले ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्वींचे सल दळबारां संगाती जे मोहिमेच कितोन एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुजें नांवय बापा. उत्सर्गीन तुका सय सय सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां सय. उत्सर्गीन तुका सय सय. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी रगत. आपलीच कुशेन कोश मारोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेश परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. हे आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत वारोतेलें हें म्हजे उगडासा करात.
भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओंत्रेकता. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें तुका आमी तुका दिवन वाचता. आनी जेज कडेन अर्गांव शेवतेल्या आम्हा सुमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय कागूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन जुजेबाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काणी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान दर बापा सर्व नोंद विभव तुका सासतांच्या सासताक. पवित्र पुस्तक म्हणटा आनाक मागणें कोतोस देव तेंपलांत केन्नाच दुखी जावंक ना, सदांच कुशाल आहली. तर मागण्याक ही पदवी आहा भयणान बांद आमकां कुशाल दवरपाक. जेन्ना आमी दुखी आसा मागणें करूंक फाव म्हण आमकां सांगता हेच्या दिसा. तर हेंच आमी मागून सगळें आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका, वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून युतांचो वस्काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय सर आकातांतली वाटाय. सुमेश क्रिस्ता दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकोडांत सांबाळ. सोशयेत राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती द्या. देवाचे शरीर संसाराचे पाप खातेले आमची कागूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप खातेले आमची कागूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी. हो जेजू द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा. हे शिडीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थया प्रितीवंत बापा आमी घेतलां तेजे पवित्रपणा वरवीं आमकां घोटाय मेळूं आमचो सरोवणार येतलो तेन्ना बऱ्यो कन्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आनी सर्गीचे सुखाचें इनाम जोडूंक आमकां फाव कर हें मागता क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं जय सव्यास आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार शेवटाक गीत घेवया G4 पेज नंबर 98.